गोमंतक टीव्ही गोंयच्या कोणच्या कोणच्यातल्यान तुमच्या खातीर गांवच्या वाठारांतल्यो खबरो घेवन येता आनी त्यो तुमी पळोवंक शकतात आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनान। नमस्कार, आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनान हांव प्रणिता रेडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। सविस्तर खबरांनी नदर मारूया हेडलायन्सांचेर। सुमार 3 कोटी रुपया खर्च करून दिवचल वीज केंद्राच्या वीज यार्डाची करतले दुरुस्ती, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेचें आश्वासन। म्हापशा अणजुणा रस्त्याची जाल्या चाळण, रस्त्यार फोंडकुलां की फोंडकुलांत रस्तो कळपाक ना मार्ग। सांकवाळ पंचायत सचिवा आड म्हायती हक्क कार्यकर्तो नारायण नायकाची राज्यपालांकडेन कागाळ, जुवारी एग्रो कंपनी कोट्यांनी रुपया कर माफी दिवपांत हात। वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान केली साजुजे दी आर्यल वाठारांतल्या भंगार अड्ड्यांची पळोवणी, नितळसाणे विशीं अहवाल दिवपाची तलाट्याक केली सुचोवणी। बेकायदेशीर पद्दतीन रेंव काडटना धरिल्ल्यो बोटी मोडपाक केली सुरवात, बंदर कप्तान खात्याची कारवाय। आनी फाटल्या 24 वरांत 156 कोरोना केसींची नोंद, एक्टिव्ह केसींचो आंकडो पावलो 866 चेर। आनी आतां खबरो विस्तारान। सुमार 3 कोटी रुपया खर्च करून दिवचल वीज केंद्राच्या वीज यार्डाची दुरुस्ती करतले। बुधवारा दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांचे हस्तुकी ह्या कामाचो बुन्यादी फातर दवरलो। ह्या सुवाळ्याक नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, हेर नगरसेवक, वीज खात्याचे अधिकारी हाजीर आसले। दुरुस्ती कामा खाला वीज यार्डांतली पोरणी यंत्रसामग्री बदलतले आनी देखूनच दिवचल वाठारांतली लायटीची समस्या सुटावी जावपाक आतां मजत जातली असो विश्वासूय तांच्यांनी उक्तायला। पेंडिंग आशिल्लो तो तांच्यांनी बेगींतल्या बेगीन क्लियर करून आमचें हें केल्लें आसा। आजची ही आमकां जी आज लायट जी आसा ही बेजीक नेसेसिटी आसा सगळ्यांक, आनी आमचो परत परत प्रॉब्लेम कितें जाता, मातसो सुद्दां वारो येयलो, पावस पडलो की आमची लायट फ्लक्च्युएट जाता। आमचें स्टेशन म्हाका दिसता एटलीस्ट 40 वर्सां पयलींचें ओल्ड आसा, सो त्यामुळे आमच्या जे स्टाफाक हांगा काम करपाक सुद्दां रिस्की आसा। केन्ना केन्ना जर आतांच आमचे एक्झिक्युटीव येयन सांगला तशें इवन जर तुका लायन चेंज ओवर करपाक जाय जाल्यार प्रॉब्लेम जाता तुका। सो हे जशें अपग्रेड केले काय आय एम शुअर ह्या स्टेशनाचे कांयच ना आपले 21,000 घरां कंज्युमर आसा, फक्त आमच्या बिचोली पुरतीच न्हू, म्हणजे बिचोली म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी मये आनी बाकीच्या सुद्दां, सो त्या लोकांक गुंजन कॉन्स्टिट्युएन्सी त्या लोकांक सुद्दां हेचो बेनिफीट मेळटलो। आनी म्हाका फाटली कितलीशीच वर्सां जाली म्हापशा ते अणजुणा रस्त्याची वायट अवतिकाय जाल्या। ह्या रस्त्यार व्हड व्हड फोंडकुलां पडल्यात। रस्त्यार गाडी चलोवपाक लेगीत भंय दिसता अशें लोक सांगतात। ह्या फोंडकुलाक पळोवन अपघात जावपाची खर शक्यताय निर्माण जाता। पावसा दिसांनी गाडी चलोवपाक लेगीत लोकांक त्रास जाता अशा रस्त्यान प्रवास करपी लोक सांगतात। पंचायतीक सांगून लेगीत ह्या गजालीचेर पुरायपणान आडनदर जायत आसा। सरकारान ह्या रस्त्याचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो आनी सुरळीत रस्तो बांदून दिवचो अशी मागणी लोक करपाक लागल्यात। गव्हर्मेंटान तरी घेवंक जाय न्हू, सगळेच रस्ते बरे केले आतां आतांचे तरी सगळेच रस्ते बरे आसा, पूण एटलिस्ट हे तरी कितें करूंक जाय न्हू तेंच्यांनी। हितूनच आमच्यो गाडयोय काबार जाता, टॅक्स भरता हे भरता पूण रस्त्यांचें हें कांयच ना। जुवारी एग्रो केमिकल्स कंपनीक कोट्यांनी रुपयांचो कर माफी दिवपाक हात आशिल्ले खातीर म्हायती हक्क कार्यकर्तो नारायण नायक हाणें सांकवाळ पंचायत सेक्रेटरी आड राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी दक्षता खात्यांत कागाळ केल्या। जुवारी आनी तांच्याच पारादीप फोस्पेट कंपनी कडल्यान सांकवाळ पंचायतीक घरपट्टी वेवसाय कर
ऑक्ट्रॉय रेनबॅक फीचे रुपान कोट्यांनी रुपयांची थकबाकी आसा ती माफ केल्ल्यान सांकवाळ पंचायतीच्या महसुलाचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला हे नायक हाणें राज्यपाल आनी मुख्यमंत्र्याचे नदरेक हाडून दिला. मामलेदार आनी कुडतरेच्या भौशीक भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्या सयत वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान सावो जोसे दे आर्यालाच्या उद्देगीक वसणुकेंतल्या स्क्रॅप अड्ड्यांची पळोवणी केली. भंगार अड्ड्याच्या सोंतले 3 धन्यांनी आपूण जावन अड्ड्याच्या सरभोंवतणचो तशेंच रस्त्या वयल्या वाठारांतलो स्क्रॅप निवळ केला. तलाटीन 2 दिसां भितर भंगाराच्या अड्ड्यांचो नितळसाणीचो अहवाल दिवपाचें उतर दिला आनी फुडलो तपास हाचेर चालू आसा अशें सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगलें. दर वर्सा मडगांव उद्देगीक वसणुकेंतल्या ह्या भंगार अड्ड्यांक लागून पुराय वाठारांत डेंग्यू आनी मलेरियाचे दुयेंती मेळत आसतात. हाचेर आळबंद हाडपाचो यत्न म्हूण वेळेच्या आमदारान पळोवणी केल्या. बेकायदेशीर पद्दतीन रेंव काडपाच्या आड न्यायालयान गोंय सरकारान चपराक दिल्ल्यान 35 होडयो मोडून उडोवपाक सुरवात केल्या. गोंयान व्हड प्रमाणांत वेगवेगळ्या वाठारांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडप चालूच आसा. रेंव वेवसायाचेर कारवाय करची असो आदेश न्यायालयान ह्या पयलीं दिल्लो. त्या खातीर संबंदीत अधिकाऱ्यांनी कारवाय करून सावड्ड्याचे 28 होडयो आनी आमोण्या न्हंयेंतल्यो 7 होडयो जप्त केल्ल्यो आनी आतां त्या होडयो मोडून उडोवपाच्या कामाक सुरवात जाल्या. कोरोना केसींचो आंकडो दिसान दीस वाडतूच आसा. फाटल्या 24 वरांत 135 कोरोना केसींची नोंद जाल्या जाल्यार एक्टीव केसींचो आंकडो 792 चेर पावला. भलायकी इबाडिल्ल्यान होम आयसोलेशनांत आशिल्ल्या एका दुयेंतीक हॉस्पिटलांत भरती करचो पडलो. रिकवरी रेट 98.13% इतली आसा. तशेंच फाटल्या 24 वरांत 104 दुयेंती बरे जावन घरा गेले. कोरोना केसींचो एकूण आंकडो 2,47,364 चेर पावला. कोरोना दुयेंत्यांची नोंद जाल्ल्या कोरोना परत एक मान वयर काडपाक लागला अशें दिसपाक लागला. पावसा दिसांनी कोरोना वाडटलो हो दुबाव आसलो तो दुबाव आतां खरो थारपाक लागला. बुधवारा दिसा पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून मिरशेच्यान पर्वरी वचपी अटल सेतू लागीं आशिल्ल्या महामार्गाचेर भरपूर उदक तुंबलें. उदक वचपाक संबंदीत अधिकाऱ्यांनी कांयच सुवात दवरूंक ना आनी त्या खातीर थंय उदक सांचून उरता अशें लोक सांगतात. गाडी चलोवप्यांक हाचो बरोच त्रास जाता. उदकान आपल्यो गाडयो बंद पडपाच्या भंयान खुबश्या जाणांनी आपल्यो गाडयो दुसऱ्या रस्त्या वयल्यान व्हेल्यो. पावस सुरू जावच्या पयलीं खरें म्हळ्यार सरकारान हाचेर लक्ष घालूंक जाय आसलें मात तें घालूंक नाशिल्ल्यान ह्या रस्त्यार पुराय उदक सांचलां अशें लोक सांगतात. देखून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हाची दखल घेवन पळोवणी करची अशी मागणी लोक करपाक लागल्यात. हांव सुनील कवळेकर डेली ह्या रोडाक हरशीं येता वयता हांव. म्हटल्यार आयज थंय इतकें उदीक भरला त्या खातीर म्हाका मातसो भंय दिसलो की गाडी मदीं बंद पडली जाल्यार कोण म्हाका पळोवपाक ना. म्हटल्यार उदीक इतकें भरला तें सरकारान मातशी तरी दखल घेवंक जाय न्हू तेजी. ती उदीक हांगासून वचपाक कितें तरी वाट करूंक जाय तेंच्यांनी. इतकेंच मागणें म्हाजें, आनी काय म्हणना.
गांवठी भाजी आता बाजारांत विकपा खातीर येवपाक लागल्या. निरपणस, तांबडी भाजी, कोंब आनी हेर भाजयो बाजारांत पावल्यात. एक निरपणस 200 रुपया वयर बाजारांत विकतात. सांजावां खातीर आतां पातोळ्यांची पानां लेगीत बाजारांत विकपा खातीर हाडल्यात. क्रिस्तांव भावांच्या परबे खातीर ही पातोळ्यांची पानां बाजारांत विकतात. ताजी आनी नितळ गांवठी भाजी घेवपाक बाजारांत बरीच गर्दी दिसती पडटा. पूण गोंयकारांक आवडीचें नुस्तें. पूण सद्या नुस्तें कमी आशिल्ल्यान लोक भाजये कडेन वळटात. बेकायदेशीर पद्दतीन जमीन घोटाळो प्रकरणांत चडांत चड केशी येवपाक लागिल्ल्यान तपासाची कक्षा वाडिल्ल्याचें पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सान सांगलें. बेकायदेशीर पद्दतीन जाग्यांचें हस्तांतरण करपाचे केसींत एसआयटींत आनीक एकल्याक अटक केल्या. आसगांवच्या एका जाग्याचें बेकायदेशीरपणान हस्तांतरण करपाच्या आरोपा वयल्यान मोहम्मद सोहेल सैफ हाका एसआयटीन अटक केली. सुमार 60 ते 70 फकत बार्देसांतले जागे बेकायदेशीर रितीन हस्तांतरण करपाच्या ह्या भानगडीन सरकारी अधिकारी लेगीत घुसपाल्या आनी ते सध्या एसआयटीच्या रडाराचेर आसात. ह्या आदी विक्रांत शेट्टी हाका क्रायम ब्रांचीन बेकायदेशीर रितीन जाग्यांचें हस्तांतरण करपाच्या आरोपा वयल्यान अटक केल्ली. SIT has arrested two people, Vikrant Shetty alias Vicky and Mohammed Suhail alias Michael. The plan was made by Michael, who forged documents of the lands which were less frequently visited by the owners. The forged documents were used to create succession deeds, sale deeds, and for mutations as well. And the ownership of the land was changed from original landowners to fraudulent landowners, and they were sold to prospective buyers who were ready to buy land or invest in Goa. The number of cases which we have come across is close to 60 or 70 properties, close to 60 to 70 properties as of now. We are getting more and more complaints, and there will be more cases which will be further investigated. So to strengthen the SIT, we have recently posted more inspectors, sub-inspectors and other rank officers. कोरोना केसींचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. फाटल्या 24 वरांत 156 कोरोना केशींची नोंद जाल्या, जाल्यार एक्टीव केशींचो एकूण आंकडो 866 पावला. रिकवरी दर 98.13% आसा. तशेंच फाटल्या 24 वरांत 82 दुयेंती बरे जावन घरा गेले. कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 2,47,520 आसा. कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. कोरोना परत एक फावट मान वयर काडपाक लागला. पावसा दिसांनी कोरोना वाडटलो असो दुबाव आसलो, तो दुबाव आतां परत खरो थारपाक लागला. पणजे स्मार्ट सिटी जावपाची आसा अशें सरकार नेटान जाहीर करीत सुटला. पूण पणजेचे रस्ते पळयल्यार स्मार्ट सिटी कशी पणजेत दिसना. नवे रस्ते करून लेगीत ह्या रस्त्यांची अवतिकाय पळयली जाल्यार ती साप्प बाबत दिसून आयल्या. दुचाकी फोंडकुलान गेल्यार तशीच शिरकून उरतली इतकी वायट परिस्थिती रस्त्यांची जाल्या. इतक्या वायट परिस्थितीन गाडयो चलोवपाक लेगीत त्रास जाता. पावसाचे दीस आशिल्ल्यान फोंडकुलां उदकांनी भरतात. रस्त्यार खदूळ उदक आशिल्ल्यान फोंडकुलांचो अदमास येना. डांबरीकरण करून लेगीत 1-2 म्हयन्यांत हे रस्ते अशे जावन पडल्यात.
फाटल्या वर्साचे तुळेंत अंदू वर्सा गोंयांत डेंगू दुयेंतींची संख्या बरीच उणी आसा. फाटल्या वर्सा जानेवारी ते मे मेरेन डेंग्यूचे 108 सक्रिय दुयेंती आसले. अंदू डेंग्यूचे 62 सक्रिय दुयेंती आसात. फाटल्या कांय दिसांनी दुबावीत दुयेंतींची संख्या वाडत आसली, पूण आतां निश्चित अहवाल मेळूंक ना अशी म्हायती भलायकी खात्याचे मुख्य अधिकारी डॉ. कल्पना महात्मे हांणी दिल्या. पेट्रोल तशेंच डिझेलाचो वापर उणो करपा खातीर इलेक्ट्रीक वाहनांक उर्बा दिवपाचें सरकाराचें धोरण आसा. पूण राज्यान इलेक्ट्रीक वाहनांक फावो त्या प्रमाणात प्रतिसाद मेळना. राज्यात 3,542 इलेक्ट्रीक वाहनांची नोंद जाल्या. वाहन डॅशबोर्ड पोर्टलाचेर हो आंकडो आसा. हेर वाहनांचो आंकडो 11,31,747 इतलो आसा. पेट्रोल डिझेल वाहनांचे तुळेंत इलेक्ट्रीक वाहनांचे प्रमाण 0.32% इतके आसा. राज्याच्या येरादारी खात्या कडेन 31 मार्च मेरेन 2,870 इलेक्ट्रीक वाहनांची नोंद आसा. कदंबा महामंडळाच्या ताफ्यांत 51 इलेक्ट्रीक बसीत आसा. फाटल्या 24 वरांत गांवगिऱ्या वाठारांनी सगळ्यांत चड पावसाची नोंद जाल्या. काणकोण म्हालांत 121 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. ताच्या फाटोफाट केप्यां म्हालांत 110 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. उपरांत पेडण्यां म्हालांत 70.8 मिलीमीटर, मडगांवां 58.2 मिलीमीटर, दाबोळे 57.6 मिलीमीटर, सांग्यार 49.5 मिलीमीटर, मुरगांव 44.2 मिलीमीटर, म्हापशा 40.2, फोंड्यां 30 मिलीमीटर, पोरण्या गोंयांत 33 मिलीमीटर पावस झडलो. जाल्यार वाळपय 24 वरांत सगळ्यांत कमी 6.4 मिलीमीटर पावस पडलो. गोंय राज्याक वेधशाळेन ऑरेंज अलर्ट दिल्ल्या प्रमाण गोंय राज्यात फाटले 2 दीस जाले पावस पडत आसा. गुळे ते करमल घाट रस्तो रुंद करपा खातीर केपें, पिसोणें आनी काणकोण वाठारांतली 13,471 हेक्टर झाडां मारची पडटली. सध्या येरादारी वाडिल्ल्यान करमल घाटांतल्यान रस्त्याचें रुंदीकरण करपाची सामकी गरज आसा. झाडां मारून रुंदीकरणाचें काम करपाचो प्रस्ताव बांदकाम खात्यान सद्याक तयार केला. ह्या प्रस्तावांत सायल्याची 4,972, निलगिरीची 2,091, किनळीची 1,765, माट्टीची 1,248, चारीची 344, शियांची 179, काजूची 162, अशोकाची 16, जांभळीची 6 झाडांचो आस्पाव आसा. बुधवारा, बिरेस्तारा आनी शुक्रारा अशा 3 दीस आराडी पर्वरे फिडराचे ताकतिकेचे दुरुस्तीचे काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 9 ते दनपारा 2:30 वरां मेरेन भोंवतणच्या वाठारांत लायट आसची ना. तशेंच बिरेस्तारा दिसा भले फिडराचे ताकतिकेचे दुरुस्तीचे काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 9 ते दनपारा
2.5 वरां मेरेन भले हॉस्पिटल, कॉपर लीफ आनी भोंवतणच्या वाठारांत लायट आसची ना. तशेंच शुक्रारा आराडाची फिडराचेर ताकतिकीचे दुरुस्तीचें काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9 ते दनपारां 2.5 वरां मेरेन आराडी आनी भोंवतणच्या वाठारांत लायट आसची ना. जोस फिलिप डिसोजा सलग तिसऱ्या फावट ऑल गोवा फिशिंग बोट मालक संघटनेचो अध्यक्ष म्हूण बिनविरोध वेंचून आयला. फाटल्या 2 वर्सां सावन प्रलंबीत आशिल्ल्या इंधनाचेर नुस्तेमारी अनुदान खारेवाडो हांगा सद्याची नुस्तेमारी जेटी वाडोवपाची मागणी नुस्तेमारी खात्यान केल्या. एनसीपीचो राज्य अध्यक्ष आनी आदलो मंत्री जोस फिलिप डिसोजा बिरेस्तारा सलग तिसऱ्या खेपे अखिल गोंय नुस्तेमारी बोट मालक संघटनेचो अध्यक्ष म्हूण बिनविरोध वेंचून आयलो. फाटल्या 2 वर्सां सावन इंधनाचेर नुस्तेमारी अनुदान प्रलंबीत आशिल्ल्यान नुस्तेकारांक आनी बोटी मालकांक खूब अडचणींक तोंड दिवचें पडलां अशें कार्यकारी समिती बसके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना डिसोजान सांगलें. तशेंच खरेवाडो हांगा आशिल्ली सद्याची नुस्तेमारी जेटी सामकी बाबत स्थितींत आसा ती सांबाळून आनीक 50 ते 100 मिटर वाडोवन दिवपाची मागणी ताणें केल्या. लायक गव्हर्मेंट आमकां एक वॅट दिता, हे डिझलाचेर वॅट दिता, हेच आमी सबसिडी हाका म्हणटा. पूण 2 वर्सांची आयज पासून ती सबसिडी म्हणटा आमी ती आयज पासून पेंडींग आहा. एक्चुअली ते वॅट आमकां हेजेर गव्हर्मेंटाक लायक ऑलमोस्ट 20 रुपीज वयता. पूण आमकां जेन्ना ते कॅल्क्युलेशन कोत्ता आसतना लोवस्ट हेजेर येता लायक 6 रुपीज लोवस्ट आहा तेजेर येता आनी ते आमकां तितले 100 रुपया लिटराक दिता आनी हेर सगळे पयशे लायक गव्हर्मेंट आपणान दवरता. 2 वर्सां जाली आमी गव्हर्मेंटा कडेन एक मागणी आमी घातली आनी आमी सांगलें आमकां इली ही फिशींग जेटी आहा ही फिशींग लँडींग टेम्पररी ही फिशींग लँडींग जेटी आहा ती मातशें जाता जाल्यार एक्सटेंड करची म्हूण. आनी गव्हर्मेंटान ही प्रोपोजलूय रेडी केल्ली. आयज पासून ही फिशरी डिपार्टमेंटान ही जी प्रोपोजल जे एडिशनल एक्सटेंशन इलें करपाचें आहा टेम्पररी ते करपाक सारकी गरज आहा ही प्रोपोजल फिशरीच्या डिपार्टमेंटान. आनी हे सगळो मुवमेंट आमचो फिशींग जेटीचो इल्ल्याशा हेच्या टेम्पररी जेटीचेर जाता. आनी जोरी तर देहा करपेन जर कितेंय तरी कावज घडलो आनी कितेंय तर वास्त बरें जालें जाल्यार हांव नको कोणाक ब्लेम करपाचो. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतलो हो आवाज असोच सातत्यान तुमच्या मेरेन पावत रावतलो. मात सध्या वेळ जाला. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.